नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. नव्या कुलपती कडेन चर्चा करून गोंय विद्यापीठ कायद्यान करतले दुरुस्ती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची म्हायती. आमदार विजय आनी विरेशान लक्षवेधी सुचोवणी मांडून गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटीचो विशय धरिल्लो उकलो. दारगळे कमांडो एरियांतली जमीन कॅसिनो खातीर डेल्टा कंपनीक हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्प हाडपाची हमी दिल्ल्यानूच डेल्टा कॉपाक दिल्या जमीन. मुख्यमंत्र्याचे स्पश्टीकरण. काडाचे बसकेन जातलो निर्णय दिल्या म्हायती. ऑक्टोबरासावन सुरू जातली खण मालाची येरादारी. 4 खण ब्लॉक सुरू करपाची प्रक्रिया चालू. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची विधानसभेत म्हायती. केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान विचारिल्लो प्रश्न. सोरो तस्करेचेर आळाबंद हाडपा खातीर लाटंबारसेंत उबारतले चॅकपोस्ट. सोऱ्याच्या बाटल्यांचेर लायतले हॉलोग्राम. दारगळच्या सोऱ्याच्या तस्करेची चवकशी सुरू. मुख्यमंत्र्याची आमदार वेंझीच्या प्रश्नाक जाप. विदेशांत नोकऱ्यांच्या हायस दाखोवन तरणाट्यांक फटोवपी एजंटाचेर करता खर कारवाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे विधानसभेत आश्वासन. आमदार संकल्पान मांडिल्ली लक्षवेधी सुचोवणी. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली नागपंचम. घराघरांनी नागाच्यो मुर्ती हाडून केली पुजा. आता खबरो विस्तारांत. गोंय विद्यापीठाच्या कायद्यान सुदारणा जावपाची गरज आसा. हाचे पयलीं कायद्यान बदल करपा विशीं प्रस्ताव मांडिल्लो, मात विरोधकांनी ह्या प्रस्तावाक विरोध केल्लो अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. विद्यापीठाच्या नव्या कुलपती कडेन चर्चा केल्या उपरांत ह्या कायद्यान बदल करतले. तशेंच शिक्षणीक ऑडिट आनी विजन डॉक्युमेंट तयार करपाचे उतरूय मुख्यमंत्र्यान दिलें. आमदार विजय आनी विरेशान विद्यापीठांतल्या पेपर फुटीच्या विशयावेल्यान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. आमदार विजय सरदेसाय आणि विरेश बोरकरान गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटीचो मुद्दो लक्षवेधी सुचोवणे वेळार काढलो. पेपर फुटी प्रकरणातलो आरोपी सहाय्यक प्राध्यापकाक वांटोवपी उपकुलगुरू आणि निबंधकाचेर कित्याक कारवाय केली ना असो प्रस्न विजयान विचारिल्लो. तशेंच नवो कायदो हाडचो आनी ह्या प्रकरणाच्या चवकशे खातीर हाऊस कमिटी स्थापन करपाची मागणी आमदार विजय सरदेसाय, युरी आलेमाव, वेंझी वेगस तशेंच आमदार विरेशान केली. हाचेर जाप दितना मुख्यमंत्री सावंतान सांगले की गोंय विद्यापीठाच्या नव्या कुलपती कडेन हे विशीं चर्चा करून कायद्यात दुरुस्ती करतले. ते भायर शिक्षणीक ऑडिट आणि विजन डॉक्युमेंट तयार करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केला. Headed by retired Justice Khandeparkar pertaining to the examination paper leak in the Goa University, the measures the government has taken to implement a long-term vision document for effective functioning of the Goa University, to draw an academic roadmap of Goa University, and to effectively implement the provisions of the Goa University Act 1984 and its relevant statutes and ordinances effectively. The government has received a report of the committee headed by retired Justice Khandeparkar pertaining to the exam paper leak case of Goa University. The government is examining the report and will forward the report to the Honorable Governor, Honorable Chancellor of Goa University and Executive Council of Goa University, along with the recommendation and advisory from the state government. The government is very much concerned about the quality of education as well as the functioning of Goa University and will recommend the Goa University to conduct the thorough academic audit and prepare a long-term vision document to improve the quality and functioning of Goa University. प्रोफेसराक शिल्ड करून सोदताले म्हणल्यार वायस चान्सलर आणि रजिस्ट्रार तांचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना. हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की एक हाऊस कमिटी करची इमिजिएटली to clear a roadmap for reform at the Goa University. Speaker sir, ह्या रिपोर्टान अशेंय येल्लें आसा the Goa University did not have any digital lock system nor any proper CCTV surveillance of sensitive examination material storage room. हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. लॉंग टर्म विजन डॉक्युमेंट हो गोवा युनिव्हर्सिटीचो आमकां टेबल करपाची गरज आसा. आनी तशें हांव आनी एक मागता, जसो विजय बाबान सांगलें की आमकां एक हाऊस कमिटी, ज्या कमिटी ही मॉनिटर करतली, खांडेपारकर जो रिपोर्ट आसा हो मॉनिटर करतली. जे पेपर दोताय तेजी चायो डुप्लिकेट आल्ल्यो आनी ही गोष्ट आज येयल्ली ओनली आफ्टर अ थर्ड पर्सन कंप्लेन ऑन द 16th of March 2025. स्पीकर सर, हेजेर कळोन येता की आमकोडे मॅनेजमेंट जो आहा युनिव्हर्सिटीचो अकाउंटेबिलिटी जी आहा, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अकाउंटेबिलिटी इन द पास्ट सारकें आसो ना. की एक हाऊस कमिटी जावपाक जाय टू एक्झामिन द स्टेटस ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी, आयडेंटिफाय फॉर लेजिस्लेटिव्ह इम्प्रूवमेंट. Chancellor, Goa Honorable Governor
हे नव्यान जॉईन जाले तांच्या कडेन एकदा डिस्कस केल्या उपरांत आनी ऍक्ट सगळो पळयल्या उपरांत आमकां जे चेंजीस कितें करपाक जाय बट एक गजाल क्लियर आसा स्पीकर सर, एकाडेमीक ऑडिट आनी लॉंग टर्म विजन हे दोनूय हे जे आसा पळय डेफिनेटली आमी युनिव्हर्सिटी कडल्यान करून घेतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तिळारी कमांड एरियांतली जमीन डेल्टा कंपनीन हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्पा खातीर घेतिल्ली. मोपा विमानतळा खातीर उत्तर गोंयांत अशा प्रकल्पांची गरज आशिल्ली. ती खातीर IPBन प्रकल्पांक मान्यताय दिल्ली. पूण हो विशय सध्या कोर्टांत आसा म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. तिळारी प्रकल्पाच्या 33,000 हेक्टर जमनीची अधिसुचोवणी रद्द करपा विशीं विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान विधानसभेत मागणी केल्ली. धारगळे काडाची सुमार 3.3 लाख चौकण मीटर जमीन डेल्टा कंपनीन खरेदी केल्या. ते जमनीचेर कॅसिनो जावन बेकायदेशीर घडणुको घडटल्यो देखून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हाचेर हुस्को उक्तायतना हे जमनीची अधिसुचोवणी रद्द करची म्हणून मागणी केल्ली. कमांड एरियांतली जमीन डेल्टा कंपनीन हॉस्पिटॅलिटी प्रकल्पा खातीर खरेदी केल्ली. मोपा विमानतळा खातीर उत्तर गोंयांत अशा प्रकल्पांची गरज आशिल्ली. ते खातीर IPBन प्रकल्पांक मान्यताय दिल्ली. पूण हो विशय सध्या कोर्टान आसा म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान युरीच्या प्रश्नाक जाप दिली. तशेंच विधानसभा अधिवेशना उपरांत 15 ऑगस्टाक काडा बोर्डाची बसका आसा. हे बसकेक ह्या प्रकरणाचो आढावो घेतले म्हूण उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले. तिलारी this is about the CADA land allocation to Delta Group at Dargad, and that's because तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्ट हो एक जॉइंट वेंचर आशिल्लो गोंय सरकाराचो आनी महाराष्ट्र सरकाराचो. आनी हेजो हेतू आशिल्लो की 23,650 हेक्टर लोकांक बेनिफीट इरिगेशन इरिगेट करपाक पेडणेच्या गांवांत, बिचोलीच्या गांवांत, बार्देसच्या गांवांत. A decision was taken in the 71st meeting by the government of Goa held on 7th May 2025. हितून एक एरिया to denotify 3,33,805 square meters from the notified command area of the Tilari irrigation project situated in Dargad. आता या नोट जरी तो चयल्यार आन्सर चयल्यार मंत्रीलो, it is disappointing and alarming that the proposal originated from the Water Resources Department. Water Resources Department has a role to safeguard water security for irrigation and drinking purpose. But we now is because a command area in favor of MS Delta Corporation एक casino project हाडपाचो प्रयत्न झाला. They have asked for the IPB, it is a hospitality project. परत जे उदळच्यान जे सांगता पळय न्ही म्हणून हांवें उठलो. बाकीचो काडाचो विशय जे आतां मिनिस्टर सांगतले. निव्वळ इट इज देअर ओन लँड ते जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे सरकाराची लँड दिल्ल्या सारखे दाखयता. वी हॅव नॉट गिवन देम लँड टू द समथींग वन हू इज. आमी दिवंक ना लँड केन्ना तरी तेंच्यांनी आपूण स्वता विकत घेतलेली. ओके ती लँड विकत घेतल्या उपरांत ते लँड प्रपोजल आपले घेवन IPB कडेन येयल्या आमकां हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट गोंयांत घालपाक जाय म्हणून. नाव इट इज व्हेरी क्लोज बाय टू द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आनी एखाद्या हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टाक टुरिजम हातांत स्टेट आसल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप हे IPBचें काम आसा. म्हणून हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टा खातीर ताका परमिशन दिल्लें आसा थंयसर. बट ताजो रिसर प्रोसेसर जशें मिनिस्टर म्हणटा इट इज इन दॅट डिपार्टमेंट इट इज डुईंग entire approval the grant of this project it is in sub judice in the High Court of the Mumbai by PIL. Further courts is depend upon the decision of the High Court. Madai river in length. No, let's not divert. You speak specifically on this. टच करपाचें ना. जेन्ना डिमांड्स येतले तेन्ना त्या विशया संबंद सांगता. एक काडाची मिटींग हांवें सांगला तशें सादारणशें 15 ऑगस्ट पर्यंत असेंब्ली जाले नंतर इमिजिएटली आसतली. काडाच्या मिटींग आमी प्रपोजल जो आसा पळय न्ही होच न्ही आनी बारीक बारीक आसात. कोणी 300 मीटर कोणी 200 मीटर अशें आसा. सो त्या सगळ्यांचे विचार काडा बोर्ड आसा पळय ते निर्णय घेतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खण डंपाच्या पावणीची प्रक्रिया सुरू जाल्या. ऑक्टोबरा सावन खण मालाची येरादारी सुरू जातली. पावणी केल्ल्या 12तले 3 खण ब्लॉक सुरू जाल्यात. आनीक 4 खण ब्लॉकांचे काम सुरू करपाची प्रक्रिया चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. सस्टेनेबल मायनिंग केन्ना सुरू करता काय म्हूण केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान प्रश्न उपराशिल्लो. 2012 खणी बंद पडल्या उपरांत खणींचेर निबून आशिल्ल्या लोकांचे हाल जाले. परतून मायनिंग सुरू करता म्हूण सरकारान लोकांक फटयले. 10 वर्सां जाली तरी लेगीत अजून मायनिंग सुरू केल्ली ना. सस्टेनेबल मायनिंग केन्ना सुरू करता म्हूण केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान विधानसभेत प्रश्न मांडिल्लो. मायनिंग स्कॅम 35,000 कोटी म्हूण आमगे सरकार काँग्रेसाचो पडो हें पयलें उगडास केला.
But after it, when I asked the government whether the government intends to recommence mining operations Goa and what is the time frame proposed, जाल्यार म्हाका दिसता आन्सर हो दुसरोच मेळा. स्पीकर तुमी एलिक्यू जो आन्सर मेळा म्हाका तरी दिसता 2012 जेन्ना मायनींग बंद पडलें. सी वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल मायनींग, not illegal mining. मुद्दो क्लियरिटी what is sustainable mining, we are for that. आणि 2012 जेन्ना काँग्रेसा सरकार आशिल्लो 88 मायनींग लिजीज वर एक्टिव आणि आफ्टर दॅट मागचा सरकार मागचा लोकां आज कोता हलकोतून फोटो येत आहा तितूंतले खाली आज पर्यंत 12 मायनींग ब्लॉक्स हे तुम्ही ऑपरेशन केले आणि आउट ऑफ दॅट 3 मार्क्स स्वतः सावता आहे. So why is this difference? तुम्ही 12 तुले 8 तिन्या केले आणि तिनीच समस्या सावताय and you give me a clear cut answer. What is the time frame proposed? तुम्ही सरकार सगळे तुकडे honorable chief when you propose to start हे sustainable mining? आम्ही सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाचोच आमचो प्रयत्न आसा आणि ताका लागूनच अकॉर्डिंग टू द मिनरल ऑप्शन रूल 2015 आमी आतापर्यंत 12 मिनरल ब्लॉक हाजो टेंडर फ्लोट केलो. भितरले 3 नोटीस हातूंतलो स्पीकरचे 3 ब्लॉक जे आसा ते ऑलरेडी कमेन्स जाले. उरलेले 2 ब्लॉक जे आसा पयलीं स्पीकर सर ताचे वेगवेगळ्या परमिशना खातीर आसा ते 2 म्हयन्या भितर जातले आणि बाकीचे थोड्योश्यो वेगवेगळ्यो परमिशन घेवपाक उरल्या. बट कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करीत आसा. तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स आसतले, फॉरेस्ट क्लियरन्स आसतले, कन्सेंट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल आसतले, अप्रुवल ऑफ द मायनींग IBPM प्लॅन आसतलो किंवा परमिशन फ्रॉम द DMG फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मायन सेफ्टी आसतले, ग्राउंड वॉटर ही सगळी परमिशनां घेवन टायम टू टायम आतापर्यंत जवळपास 3 मायनींग ब्लॉक जे आसा हे सुरू जाले. उरलेले 4 प्रोसेसान आसा जे जाता तितके बेगीन जातले. 3 जाणांची फक्त 2 जाणांची परमिशन जी आहा ती एनवायरमेंट फॉरेस्टा खातीर MOE फाक लागता. स्पीकर सर ताज्याच बरोबर आमी तो जे सांगता आमकां कोणाक फटोवपाचें ना म्हणून तर आमी ई ऑक्शन जे आशिल्लें हे सुरू करून म्हणजे तेंय बी एज अ मायनिंगाचोच पार्ट ई ऑक्शन कंटिन्युअसली 29th ई ऑक्शन पर्यंत कंटिन्युअसली केले आणि लोकांक जितकें काम मेळूं शकता तितकें काम मेळ्ळें. स्पीकर सर आमी डंप पॉलिसी क्लियर केली आणि डंप पॉलिसी क्लियर करता आसतना तातूंतल्यान प्रायवेट ओनरांक जांकां डंप दिवपाक मेळटा बिकॉज आमी पळयता की जाता तितके बेगीन मायनींग एक्टिविटी सुरू जावपाची गरज आसा म्हणून हातूंतल्यान स्पीकर सर आमी जवळपास आतां पर्यंत 3 वा 4 कोणी तरी मायन ओनरांनी ज्यांच्यानी मागला तांकां परमिशन दिवपाची प्रोसेस कंप्लीट जाय दिल्या आणि ती बी आतां कंप्लीट जाली जाल्यार ऑक्टोबरांतल्यान ते जे आहा मायनींग डंप हे सुरवात जातले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सोऱ्याच्या तस्करेचेर आळो हाडचे खातीर लाटंबारसे वाठारांत चॅकपोस्ट उबारतले. गोंयांतल्यान भायर वचपी सोऱ्याच्या बाटल्यांचेर हॉलोग्राम लायतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. लाटंबारशेच्यान गोंयच्या सोऱ्याची महाराष्ट्रांत तस्करी जाता हे विशीं आमदार विजयान प्रश्न विचारिल्लो. दारगळे उजो लागिल्ल्या सोऱ्याच्या ट्रकांतलो सोरो जप्त केल्लो ताची चवकशी पुराय जाले उपरांत फॅक्टरींतल्या अधिकाऱ्यांक निलंबीत करतले अशें मुख्यमंत्र्यान आमदार वेंजेच्या प्रश्नाक जाप दिली. लाटंबारशे वाठारांत चेकपोस्ट नाशिल्ल्यान गोंयच्या सोऱ्याची महाराष्ट्रांतल्यान तस्करी जावन थंयच्यान सोरो गुजराताक पावता. हे विशीं आमदार विजयान विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें की लाटंबारशे ते महाराष्ट्रांत वचपी रस्त्याचेर बेगीनच चेकपोस्ट उबारतले. तशेंच गोंयांतल्यान भायर वचपी सोऱ्याच्या बाटल्यांचेर होलोग्राम लायतले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. जून म्हयन्यांत धारगळे सोऱ्याची येरादारी करपी नागालँडाच्या एका ट्रकाक उजो लागिल्लो. तातूंतलो सोरोय जप्त केल्लो. हे विशींची चवकशी सुरू आसा. सोरो खंयच्या फॅक्टरींतल्यान आयला हाची चवकशी केल्या उपरांत फॅक्टरींतल्या अधिकाऱ्याक निलंबीत करतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान आमदार वेंजी क्रूज सिल्वा कालूस तशें विजयान विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दिली. एक गुड्स ट्रान्सपोर्ट व्हेकल कॅरिंग स्मगल्ड अल्कोहोल बूज पलटी जाता. रजिस्ट्रेशन नंबर NL 01 N2598. थिंगा एबंडन सोडून ड्रायव्हर वयता सगळे वयता ते गाडयेक उज पेटवता ऑन द नॅशनल हायवे दारगळ. अपार्ट फ्रॉम द लिकर कन्साइनमेंट फॉर विच नो परमिट्स वर इश्यूड. म्हणजे हो जो कन्साइनमेंट वयता ताका परमीट आसो ना. सो ही गाडी गोंयांत पयलीं सद्या सोर घेवन भायर वयता आनी ताका परमीट ना. जे जितले रस्तो क्रॉस करता बॉर्डरीचे पावत पुसान थिंगा. सो सरकारा आमगे जे एक्सायज आहा डिपार्टमेंट आहा तांकां खबर ना अशें समजया आनी हें चलता गोंयांत.
गाडी पूर्णतः जळून गेल्ली, भितर आशिल्लो मटेरियल हो सगळो म्हणजे सगळो सोरो त्यांनी म्हटला त्या प्रमाणे तो सगळो सीज केला आणि तो सगळो सीज केल्लो सोरो जो आसा पळय न्ही आमी ताजी लेबल्स आनी ते सगळे चॅक करता आणि आता तो खंयच्यान हाडला आणि ताका खंयच्याच हेका म्हणजे एक्सपोर्ट लायसन्स नाशिल्लें, ताका परमीट नाशिल्लें आणि एट प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. म्हणजे आमकां व्हेरीफायड जावंक ना म्हणजे ती खंयसर मॅन्युफॅक्चर्ड जाल्ले ते इज इन्वेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. परत एकदा ताका सांगता बट ज्याच्या इंडस्ट्रीत हे जे आमकां जेन्ना मेळटले तेन्ना तेजी सीज करतले, पूर्णतः लायसन्स कॅन्सल करतले. आणि ही फॅक्टरी सोन जे भायर सदां आख्खे सीज जावपा जाय, सील जावपा जाय, हे ऑफिसर सस्पेंड जावपा जाय. स्पीकर सर स्पीकर सर परत एकदा सांगता टायम टू टायम आमी अशा पद्दतीचे सगळे एक्सायज इन्स्पेक्टर आसतले, सब इन्स्पेक्टर आसतले, गार्ड आसतले हांकां प्रत्येक वेळा सस्पेंड केल्ले आसा. जे दिसा आमकां कन्फर्म जातले की दीस इज फ्रॉम दीस इंडस्ट्री तो आमचो इन्स्पेक्टरूय थंय कोण आहा तोय सस्पेंड जातलो आणि फॅक्टरी बी जी आहा तेजी बंद जातली. Illicit liquor trade is flourishing in Goa, and as such, consignment are sent outside the state with or without the knowledge of Goa excise and police. आतापर्यंत जो सोरो भायर वता तो इट इज रिसर परमीट घेवन आणि परमिशन घेवनूच भायर वता, एक्सपोर्ट लायसन्स घेवन. आमी सगळ्यो ज्यो बॉटल्स मेळ्ळ्या त्यो सगळ्यो सीज केल्या आणि त्या मेळ्ळेल्या बॉटला वयल्यानूच त्यो खंयसर मॅन्युफॅक्चर केला आसतल्यो हाजी इन्वेस्टिगेशन करता म्हणून सांगला. त्या गाडयेच्या नंबरा वयल्यान ती गाडी नागालँडची आसा. नागालँड पुलिसा कडेन आमी कंटिन्युअसली इन टच आसा की तेज्या ओनर जो आपण अजून आमकां नागालँडा कडल्यान डिटेल्स कांयच मेळूंक ना. न्यू टॅक्नॉलॉजींतल्यान नाव द होलोग्राम हो खुबश्या स्टेटींनी यूज करपाक लागलेले आसात की तेज्या कडेन म्हणजे काडल्या उपरांत ताजो तो स्कॅन कोड जरी केला आसत जाल्यार कळटा. आमी इट इज अंडर प्रोसेस. पण फक्त सीएमान सांगचे ऑनरेबल सीएम एक्साइज मिनिस्टर, फायनान्स मिनिस्टर, whether there is an entry of that vehicle coming in the excise check post at that region. ताजे कंप्लिटली रिकॉर्ड काडप सुरू आहा. फाटल्या त्या 3 ते 1 म्हयनो जालो एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन करता. तेजी एंट्री रिकॉर्ड जो आहा पळय न्ही हो आमच्या हेजे चेक पोस्टाचेर आमकां मेळूंक ना. फॉर द पुलिसूय आनी एक्सायजूय दोनी कडल्यान व्हेरीफाय करीत आसा की त्या नंबराची गाडी एंट्री केन्ना जाली ती. लाथम बार्सेच्यान महाराष्ट्रान जो वता तो रस्त्याचेर चेक पोस्ट ना आणि फूल स्विंग सोरो थंयच्यान वता हे म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा. हे तुमी चेक करचें. थंय कोण तुमचो चेक पोस्टूच ना. विजय सरदेसाय सांगता तो इंटरनल रोड ताजेरूय आमी चेक पोस्ट घालपाक लायता विच इज व्हेरी स्मॉल रोड आणि इंटरनल रोड आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विदेशांत नोकऱ्यांची हायस तकोवन तरणाट्यांक फटोवपी एजंटाचेर कारवाय करपाचें उतर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें. हे विशीं मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. विदेशात नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन जायते एजंट गोंयच्या तरणाट्यांक लाखांनी रुपयांची तोपी घालीत आसात. आपल्या मतदारसंघातल्या एका तरणाट्याक परवरेच्या एका एजंटान 16 लाख रुपयांक फटयले. अशे जायते प्रकार गोंयांत घडल्यात तेन्ना ह्या एजंटांचेर कितें कारवाय करतलो काय म्हणून संकल्प आमोणकरान लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. हाचेर उपरांत विजय सरदेसाय आनी हेरांनी उलोवप केलें. स्पीकर सर, कॉलिंग अटेन्शन हांवें हाडलेलें आसा. स्पीकर सर, कित्याक हो विशय जो आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे भुरगे आयज त्रासान पडलेले आसा आनी आयज जे भुरगे भायर वयपाक सोदता ते फक्त इतलेच लागून कितें बाबा आपली फॅमिली आनी आपलो जो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसा तो खंय तरी सुदारचो म्हणून तेज्या लागून ते स्टेप्स घेता आनी भायर वयपाचो प्रयत्न करता. आणि जे हे एजन्सीज आसा ओवरसीज रिक्रुटमेंट एजन्सी ह्या भुरग्यांक खंय तरी एक व्हडलें स्वप्न दाखयता कितें बाबा आमी तुमकां इतलो पेमेंट दितलो, आमी तुमकां फ्री एकोमोडेशन दितले, विजा सपोर्ट करतले. आनी भुरगे हे यंग भुरगे हांकां कांय कळना, चड तरी ज्ञान नासल्या कारणान हे मिसगायड जाता, मिसलेड जाता आनी हे ते एजंटाच्या भितर फसता. आणि जेन्ना हेंचो प्रोसेस स्टार्ट करता, डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता, हे चडशे डॉक्युमेंटेशन आसा जे तांकां सांगता की आमी तुमकां US धाडटा म्हणून. हांव स्पेशली US केसीचे उल्लेख करता हांगा कित्याक हे खुबशे गोंयांत आख्ख्या गोंया भितर जावपाक लागलेले आसा. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलमोस्ट 38 केसीस जाला आनी ह्यो ज्यो केसीस US धाडटा म्हणून तांकां जे डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता तांकां तो विजा दिता आनी तांकां विजा येयल्या उपरांत तांकां सांगता पेमेंट करपाक. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता ह्या हावसान जो पेमेंट ते चार्ज करता ते 15 ते 20 लाख रुपया आनी एकदा विजा तांच्या हातीन दिल्या उपरांत 15 लाख डायरेक्ट ते पेमेंट घेता.
हांव ह्या एजन्सींचे सगळ्यांची नांवां म्हाजे कडेन आसा. हो वास्कोवूय आसा ही एजन्सी, पणजेवूय आसा एजन्सी, परवरीय आसा एजन्सी आनी मडगांवूय आसा. आमच्या गोंयानूय बी गोंयान गेल्या वर्साक जॉब स्कॅमां जाली, रिक्रुटमेंटांची स्कॅमां जाली ऑफ मॅसिव प्रोपोर्शन. स्पीकर सर, लोकांक एक सिंडिकेट ल्यूर करतात, तांकां सायबर क्रायम डॅनांनी घालतात. थायलंड आनी कांबोडियेक घाले म्हणून आहा. इल्लिगल सायबर एक्टिविटी जाली, क्रिप्टो स्कॅम्स जाली, स्लेवरी म्हळ्यार तुका सामकें अशें म्हळ्यार बॉन्डेड लेबर कसो भायरेन व्हेल्ले. अमेरिकेक ना युरोपात वचपाक तो म्हणटा ते सारकें. म्हणून माझे ऍटलिस्ट हो विषय बाब संकल्प आमोणकर यांनी हाडलो. आता तुवें ज्यो केसीस सांगल्या त्या एजंटांक आनी एजन्सीचेर हांव डायरेक्टली एक्शन आयजूच घेवपाक लायता सोमतोच. आनी त्या पद्दतीन इन फ्युचर अशा पद्दतीन इंडिव्हिज्युअली कोण फॉरेनाक धाडटा म्हटल्यार एडवर्टायजमेंट सुद्दां कोणाचे आयले आसा ताचेर स्ट्रिक्टली एक्शन आमी घेता. पण गोंयांत कळपाक जाय म्हणून सांगता ओन्ली 9 एजन्सीज आर रजिस्टर्ड विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स हांच्या अंडर रजिस्टर्ड आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. श्रावण म्हयन्यांतली पयली परब म्हळ्यार नागपंचम. मंगळारा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घराघरांनी पारंपारीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्ती भावान मनयली. घराघरांनी नागाची मुर्ती हाडून पुजा केली. पळयात गोंयभर वेगवेगळे कडेन केल्ली नागाची पुजा. मिंगफोल दांडेवाडो चिंचोण्या चोरांनी एक बंद घर फोडिल्ल्याची घडणूक घडली. चोरांनी 4 आलमारी फोडल्यो. चोरांनी घरांतल्या ताब्यांच्या वस्तूंचेर हात साफ केलो. कुंकळे पुलिसांनी हे घडणुकीचो पंचनामो केलो. तशेंच वाठारांत पुलिसांनी गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ही जाल्या राती कित्याक शेजारान एक लायट पळयली हेजी कोणाची गाडयेची ती एशी गेल्यार तेका येता, एशी गेल्यार तेका येता. सो मातसो बिटवीन 1:30 to 2 o'clock ह्या टायमा मदीं जाल्यात सर. दिसता म्हाका भाणे वयलें फाटल्यान वयर आनी हेर बारीक कितें वसयल्या ते आमकां कांय खबर ना. सगल्यो फोडल्या, आलमार फोडल्या, त्रास फोडल्या, सगळी फोडला. आनी हेर म्हणटा आमकां खबर ना कितें व्हॅल्युएबल व्हडलें जाल्यार कितें. सद्या इन्व्हेस्टिगेशन जालो बरोबर आतलो मेळना. हिंगा आय थिंक दांडियाड जालो लास्ट वीक वाडोवपा जाय आनी ते सांगता ते येयल्ले म्हूण राती पेट्रोलिंगाक. सो आनी मोर म्हाका पुलिसांनी हें करपा जाय एरियांनी जी घर बंद आहा थिंगा मातशी करपा. शेजऱ्यान सांगल्याचे प्रमाणे काल अरावंड 1 o'clock रातचे एक गाडी येयली आनी तेजी लायट न्हू तेगे जंगलाचे पड मग ते खबर नासली. सो तेणें कितें सांगलें तो एक गोडीन गाडी येता मग तेका तो निंदूंक गेलो. बट हें जाता भोव करून कित्याक खंयची दारां बंद आहा आनी घर बंद आहाय ती. कित्याक ते जाणाय ते सुमार कोण येता आनी खंयची दार बंद आहाय ते कितें बाणां वस्तू कितें त्रास तेसो मग कितें मेळटलें मग ते जाणाय. सो मनी इज व्हॅल्युएबल फॉर देम. इवन 3,000 4,000 ते सगळें तोडफोड करून वयतले. सो एक जागृताय आमी दवरूंक जाय. कोणाचे घरां तरी बंद आहाय न्हू ती मातशें तुम सांबाळून व्हॅल्युएबल्स चड दवरूं वचनाकाय. आनी शेजऱ्यांकूय मातशें चतूर रावपाक जाय कितें घडटा तें कोण एश कोन भोंवता सो जाय. पुलीस हय पेट्रोलिंग वाडपाक जाय बट तेंकडी आमचे कुंकोली इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. हय तेंका कडेन एकूच व्हेहिकल आहा आनी ते रातचे कितल्या मोहीम भोंवतले. ओके बट इम्पॉर्टंट एट दीस मोमेंट CCTV कॅमेरा तेय इम्पॉर्टंट. सरकाराच्या भ्रष्टाचाराक लागून गोंयचे लोक बेजारल्यात म्हूण आपाची गोंय प्रभारी आनी दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना हांणी आरोप केला. सरकाराच्या भ्रष्टाचारा विशीं भायले लोक न्हय तर भाजपाचेच मंत्री उलोवपाक लागल्यात जाल्यार आप पक्ष गोंयकारां खातीर ठामपणान उबो आशिल्ल्याचें तिचें म्हणणें. देखिए, गोवा के लोग बहुत परेशान हैं. गोवा के लोग टूटी हुई सड़कों से परेशान हैं. गोवा के लोग हर तरफ कूड़े से परेशान हैं. गोवा के लोग सरकार में करप्शन से परेशान हैं. और करप्शन के बारे में अब बाहर वाले नहीं बोल रहे, अब ऑपोजिशन नहीं
अब बीजेपी के अपने मंत्री बोल रहे हैं। एक बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि छोटे छोटे काम करवाने के लिए 15-20 लाख रुपए देने पड़ते हैं। एक बीजेपी के मिनिस्टर जब कहते हैं कि फाइल्स पास कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो उनको अपनी पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो अब गोवा में इतने बड़े स्केल पे करप्शन हो गया है कि अब विपक्ष नहीं बोल रहा, बीजेपी के लोग खुद बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी मजबूती से एक अल्टरनेटिव बनके, एक विकल्प बनके गोवा के लोगों के साथ खड़ी है, गोवा के लोगों के मुद्दे उठा रही है और गोवा के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के पुअर गवर्नेंस से परेशान हैं और आने वाले समय में गोवा के लोग जरूर बदलाव लेकर आएंगे। मैडम अभी इलेक्शन में प्रिपरेशंस कैसे हैं? पिछली बार जब 2022 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो गोवा के लोगों ने भरोसा करके आम आदमी पार्टी के 2 MLAs को जिताया। आज गोवा के लोगों ने देख लिया कि एक तरफ कांग्रेस के 11 MLA जीते, 11 MLAs में से 8 MLA छोड़ के बीजेपी में चले गए। आज कांग्रेस में से 3 MLA बचे, आम आदमी पार्टी के 2 MLA जीते और आज भी वो दोनों MLAs आम आदमी पार्टी में हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एरिया के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ का डेवलपमेंट कर रहे हैं और पूरे गोवा के लोगों के मुद्दे मजबूती से गोवा की विधानसभा में उठा रहे हैं। तिरवळी शिरोडा ते मोपा पंचवाडी मेरेनच्या रस्त्याची चाळण जाल्या। रस्त्यार व्हडली फोंडकुलां पडल्या। याच फोंडकुलांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान ह्या फोंडकुलांचो अदमास प्रवाशांक येना। लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। देखून चवथी पयली रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। भरपूर त्रास ना सगळ्या पडलाय ते पंचवाडच्यान म्हाका देखून शिरोडा टू पंचवाडी पर्यंत माणक्या पळय कितें जालें थंय सो कोण पडल्याय बीन हांगा जाय जाण पडलाय रातच्यान कितें कळटा पावसा आनी उदक पडलें कांय कळना न्हू सो आतां गव्हर्मेंटा कडेन कितें डिमांड आसा तुमी गव्हर्मेंट कितें प्रमोद सावंत सगळें घेवन बसला आपूण PW हाता हे सगळें PW पडटा रस्त्याक तें करप न्ही तें सो रिपेर करचें म्हणून हय कितले पाट रिपेर करपाचें कांय जायना तेंगे आजून फकत ते कोत्ता मातशें वयल्या वयर घालता आनी मागीर बंद जाता गेले मागीर ते लोकडें एक पावसाचें गेले मरे आनी कितें हांव खूब उरला। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।